सायबिणीच्या फेस्ताक तयार जावन आज आमी नोवेन आरंभ करता. हे नोवेन बावटो उबारच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी आरंभ करता आसतना तुमी दया करून हांगा ग्रोट्या लागीं वेचें. तुमकां नोवेनाक आयिल्ल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा.
Găsta te leam tu
जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, विमेरा जाऊ आम्ही तुझ्या पायांतळा. जाऊ मान तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, येसूर वंडरा. जाऊ मान तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, येसूर वंडरा. थांबडो दर्यो उतरतच मोइसेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें कीर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव कीर्तन गायतां, कित्याक महिमेवोन ताचें जैत. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन. तो जालो म्हजी सोडवण, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटां, ताची वडवीक हांव गायतां. भोव पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपान हजाराच्या मोगाळा जेजू, तुका आराधन आमी करूंक हांगासर सांगता आयल्या. हांव तुजें आराधन करता, तुका होगळाप दिता, तुजी स्तुती गायता, तुजी महिमा वाखणटा. तांबड्या दर्यांत असल्या ल्हान व्हड उसांबळ दर्या मदें तुवें आमकां उतराशें केलां. कश्टांच्या उंचायेचे दोंगर तुवें आमकां सडाशें केल्याय. सुकी दाडीची मरभुमी समकाशें केल्याय. रानवट मनजातींनी बदलेल्या दुस्मानाच्या रानांचेर जैत लाभयलाय. दिसा उजवाडाच्या खरकट्या वताक मोडांची सावळी जावन, रातीच्या अंधकारांत उजवाड दिवचो खांबो जावन तूं आमच्या संगता समकालाय. कुडीच्या शिराशिरांनी जिवीत दिवचें रगत वळयलाय. आमच्या नाकाच्या फुडांनी जीव दिवचो स्वास दिलाय. ह्या तुज्या पवित्र हाजरेंत ताबोर गुड्यार तूं रुपांतर जाल्ले वेळी पेद्रून उसारलेल्या उतरां बरी सोम्या आमी हांगास आसलेलें भोव बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. इजाया प्रवाद्यान देखलेल्या दर्शना परी ही तुजी हाजरी परजळीत वैभवीत. ह्या हाजरेंत देवदूतांनी गायलेलें पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव. तेच परी ह्या घडये ह्या थळार आमी तुजी वडवीक, तुजो वैभव, तुजी महिमा वाखणटा. तुका आराधन करता, तुका होगळाप दिता आनी म्हणटा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. म्हणया, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू देवाच्या पुता, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या सोडवणदारा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू देव मनीस जाल्ल्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू अगणित महिमेच्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू बसयलेल्या सोडवणदारा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू दैवीक वैजा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू बोऱ्या गोवळ्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू शांती कुंवारा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू सो देण्याच्या दातारा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या आत्म्याच्या धनिया, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू दयाळ आनी कनवळ्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या इश्टा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू दैवीक सोबदा, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू तुझे मासरगा दिवन आमकां पोसच्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमची पातकां बोगसूच्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमची वाट सत आनी जिवीत जाल्ल्या, आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या उजवाडा,
आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजूच्या शांतीच्या कुवारा आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू रडतल्यांच्या बुजावणे आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या बरवोशा आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू सर मान फावो जाल्ल्या आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू सर होगळा फावो जाल्ल्या आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू सो स्तुती फावो जाल्ल्या आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू सर गौरव फावो जाल्ल्या आराधन आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता बो पवित्रिंदादीक आराधन होगळाप दिवन आमी गीत आमी गावया ये देवा बापा तूं सर्गींच्या देखून उबी रावयात मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या पूण थळार आमी आसा वेलांकणी भलायके मायेच्या फेस्ताक तयार जावन आसतावन आमी 9 दिसांचे नोवेन सुरवात करता आनी आयच्या ह्या पयल्या दिसाच्या नोवेना वेळी जेजू क्रिस्ता मारिफा देवा बापाक अर्गां दिवन सर्गींच्या राजाच्या दिव्या देवशी यात्रेगान सोमकोजी यात्रेकां
म्हणलो विशय आज आमी नियाळूंक आसतले हांव सांगता आसा आज जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त एक अपुर्बायेचें फेस्त आनी विशेश करून आसा जाल्यार सोम्याच्या आराधना वेळा नियाळूंक जाल्लें तसलें हें फेस्त ताबोर गुड्यार जेजू त्या तेगां सिसां सामकार संपूर्ण रुपांतर जालो सिसांक त्या तेगा सिसांक जेजूचो वैभव जेजूची महिमा जेजूचें वर्तेपण घडीभर तांकां देखूंक मेळ्ळें आनी अशें जाल्यार त्या वैभवीत दर्शनांत पेद्रून उसारलें उतरां सोम्या आमी हांगाच आसचें बरें सोम्या लागीं आसचें खरेंच बरें कित्याक सोम्यांत हांव सर तराची संवस्काय येता सर तराची दादोसकाय येता समाधान येता संतोश येता सर आमच्या कश्टां कांतांनी बुसावण मेळटा ह्याच सोम्यान आमकां सगळ्यांक येया तुमी सोमेस्त कश्टां तेल्यान आनी वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हळां आनी ताणें विशव दिला पूण आमकां त्या ह्या ताबोर गुड्यार असो बसून रावूंक जावचें ना बागार आमी गुडो देंवन वचूंक जाय आमच्या सदांच्या जिविताक वचूंक जाय आमच्या कुटुंबा जिविताक वचूंक जाय थंयसर परत तेच कश्ट आसात पिडाशिडा आसा ना समाधान आसा सांगातास आमकां सोम्याचो आदार आसा आनी तो परत जोडून घेवच्याक तवळ तवळ आमी ह्या सोम्याच्या पांयां तळी येता ताची कृपा आनी आदार आमी मागून घेता ह्या संवसारांत आमी सगळे पळयणारी आमी कोणूच हांगासर शाश्वत ना आमची वस्ती ह्या संवसारांत एका तंबा बरी हो तंबू आमी बदलूनच वचोंक आसा आमचेच ताकी आमी कांयच करूंक शकना बगार आमकां आसा ह्या संवसारी पळयणार देवाचो निरंतर आदार आनी जेजून तो आदार आमकां दिला आनी देखून ह्या नोवेनाचो पयलो दीस जेजू मारिफात धन्य देवाक सर्गी बापाक अर्गां दिवन अत्रेगान समकोवची यात्रेकां म्हणलो विशय आज आमी नियाळटा देखून सोम्यान आमकां केल्ले सर उपकार आमी मोती काडया मस्त बरेंपण आमी केलां आमी जायते फावटी आमकां लाभले उपकारांक अर्गां दिवंक पाटी सरता ह्या विसराता आमचे कश्टच आमचे उणेपणूच आमी मुखार हाडटा पूण ताच्या की सडीत मापान देवान आमकां बरेंपण केलां त्या सगळ्या बरेंपणाचो आमी उडास काडया आनी ह्या पोंतळार वेलांकणी मायेच्या आदारांनी जेजून आमकां आपलो आदार दिला बापातावन कृपा जोडून दिल्या ह्या सर्वा खातीर जेजू मुखार सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा तुजी भुरगीं आमकां केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा ह्या घडये पर्यंत सांबाळून राखून व्हेल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा जिवितान संतोष संतृप्ती आनी भलायकी लाभयिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा कश्टां कांतांनी तुजेर आमचो बरवसो थीर केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा जेजू मुखांत दैवीक उतर लाभयिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा जेजू मारिफात तुजी वळख आमकां दिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा जेजू उदेशी पवित्र आत्म्याची बासावणी करती सुफळ केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा जेजू मुखांत मोरयेक आमची सर्गींची आवय आमकां आमची आवय करून दिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा साक्रामेंता मुखांत कृपेन भरलेल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा कुटुंबांत मोग आनी हुस्को लाभयिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा बोरी आवय बापय आमकां फावो केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा मोगा मायपासाची भुरगीं आमकां लाभयिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा भुरग्यां बाळांचो संतोश आमकां फावो केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा वडिलांची जाणवाय आनी शाणेपण तुवें आमकां दिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा मलगाड्यांचो अनुभव तुवें आमकां फावो केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा युवा जाणांची उर्बा आनी सुटसुटाय तुवें आमकां फावो केल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा आमकां बळ भलायकी लाभयिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा आमचें काम करूंक उर्बा आनी सकत तुवें आमकां दिल्ल्याक जेजू मारिफात अर्गां तुका देवा बापा कश्टां पिडेंत सोंसणीकाय दिल्ल्याक
जेजू मरीफात अर्गां तुका देवा बापा. हे थोडेच उपकार मोगाच्या भाव भयणीनो हाच्या की जायत्या सडीत मापान देवान आमकां आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां. हे घडीभर मौनपणी देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडया. देवाक अर्गां दिवया. जेजूच्या सर्व बरेपणाक अर्गां गीत आमी गावया. अर्गां तुका सोमया, अर्गां दितां तुका सोमया. अर्गां दितां तुका सोमया, सगळ्या मोज्या तुका सोमया. कुर्सार मोरो आमची सडवण केली देखून अर्गां तुका सोमया. अर्गां दितां तुका सोमया, सगळ्या मोज्या काळजां. शिमोन मुझे उपकार तुझो वावडून बरा ओडा आनंदा. अर्गां दितां तुका सोमया, सगळ्या मोज्या काळजां. मोगळा जेजू तुवें म्हळाय तुमचे मदें दोग जण एका मोनाचे जावन म्हजे नांवी म्हज्या बापा लागीं कितेंय तुमी मागल्यार बाप तें तुमकां दितलो. तुज्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरल्या. त्याच पातयेणेन बरोवन आमी परत तुजे लागीं आमचे विनवणे आमी दवरता. हर एका इराद्या बसत आमच्या सरगरजां बसत मौनपणी सम्या लागीं आमी मागया. आमच्या पापा साहेबाक, बीस साहेबांक, याजाक, धार्मीक आनी बावार्थ्यां खातीर आमी मागया. ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या आनी येवच्या सर्व भक्तिकां बसत आमी मागया. ह्या वर्सा विविध जाग्यांनी प्राकृतीक विकोपाक वळख जाल्ल्या बसत प्रत्येक जावन नॉर्थ कॅनरांत शिरूर, केरळांत वायनाड आनी हेर जाग्यांनी पावसा वरवीं, गुडो कोसळ्ळे वरवीं आनी हेर प्राकृतीक विकोपाक वळख जाल्ल्यांक देवाचो आदार मागया. आमच्या हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबा बसत आनी सर्व कुटुंबा बसत आमी मागया. बरें काम आनी फुडार पळोवन आसच्या आमच्या युवा जाणां बसत आमी मागया. शोशणेक अनितीक वळख जाल्ल्या बसत विशेश करून स्त्रियां आनी भुरग्यां बसत आमी मागया. कृशिकांत शेतकारां बसत आमी मागया. वायट सवयांक, वायट सांगतपणाक बली जाल्ल्या बसत आमी मागया. कुडीच्या आनी मोतीच्या पिडे वरवीं वळवळटल्या बसत आमी मागया.
जिवितांत निराशपण देदेस्परपण शेळेपणाक वळख जाल्ल्या पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतून पयस परगांवांत शिकपा खातीर कामा खातीर आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पासून आमी मागया. ह्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळी आमच्या सर्व इराद्यां पासत सर्व भक्तिकां पासत आमी मागया. विशेष करून मागा जाय संवसारांत समाधान येवच्या पासत आमच्या शेजारच्या बांगलादेशांत आंतरीक घुसपट गोंदळ जावन आसा. युक्रेन आनी रशिया मदलें झूज आजून रावोंक ना. इज्रायल, गाझा, इरान आनी असल्या गांवां मदें झूज सोडोन आसा. ही झुजाची मोडां पयस सरोन दी, समाधान रास करून दी म्हूण आमी मागया. आनी देखून आमी दिंबी घालून शांती खातीर सान फ्रांसीस आसिसीचें मागणें हांव मागतना तुवें मोरा भितर मागचें दिंबी घालया. शांती खातीर आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचें मागणें. सोम्या, म्हाका तुज्या शांती समाधानाचें हातेर कर. जंय द्वेश आसा थंय मोग, जंय दुख येयलां थंय बोगसाणें, जंय मनभेद आसा थंय एक मन, जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, जंय सूख आसा थंय सत, जंय निराश आसा थंय सरबरवोसो, जंय खंत दूख आसा थंय संतोश, जंय काळोख आसा थंय उजवाडावें ओंपिसो कर. दैवीक मेस्त्री, बुजवण घेवचे प्रास बुजवण दिवंक, म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजोवन घेवंक, हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो मोग हांवें करूंक सोदिशें कर. कारण दिल्ले वरवीं आमी घेता, बोगशिल्ले वरवीं आमी बोगसाणें जोडटा आनी मेल्ले वरवीं सासणीक जिणयेक आमी जल्माता. आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक ह्या देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादिकेक ओढान जमल्या वचून तुका घे वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रतान दैवी तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीवित तुझे कारण अमर पुनर्जीवन वर्षाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावा भयणीनो आज वेलंकणी सायबिणेच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी 9 दिसाचे नोवेण आराम करता आयच्या दिसा देवा बापाक अर्गां दिवन सर्गींच्या दिरव्या तेवसी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता आनी मोरये मयेच्या भक्तिका खातीर मागता आमचे थंय आसले सकड देवातावन आयिल्ले आमी मागिल्ल्याचे की चड मागानांतलें देवान आमकां दिलां ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो देवाक अर्गां दिवच्यान 3 वर्गाच्या मनशांक आमी पळयता पयलें देवान दिल्ल्या विशेष बेसावां खातीर अर्गां दिवचें दुसरें देवान दिल्ल्या सर बेसावां खातीर अर्गां दिवचें पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार निराशी जावचें आनी देवाच्या मोगाचेर दुबाव करचें तिसरें कश्टान तशेंच सुखान पिडेन तशेंच भलायकेन देवाक अर्गां दिवचें मोरयेन तिच्या जिविताच्या हर एक घडितांनी देवाक अर्गां दिलीं ह्या मारिपात देवाचें आजारपण तिच्या जिवितान पळयलें आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाक अर्गां दिवंक मोरये मारिपाय ससाय मागया सांगातास हांगा येवच्या सर भक्तिका पासत मागया वेलंकणी सायबीण तांकां शांती समाधान आनी बरी भलायकी दिवं दी म्हूण तांचे खातीर विनंती करया पहिल्या दिसाच्या नोवेनाचे विशा सोवें आज आमी जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त संभ्रमता जेजू आपल्या त्यागां सिसांच्या सामकार ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो आनी तांकां एक सर्गींच्या वैभवाचें दर्शन जेजून तांकां लाभयलें पूण त्या गुड्यारच ताणें जेजून तांकां रावूंक सोडलें ना बगार तांणी गुडो देंवन सकलाय जंय तांच्या दिसपट्ट्या जिवनाक वसात जंय थंयसर वैभव आसचो ना बगार थंयसर सदांच्या जिवनाचो संतोश आसतलो सांगात आस कश्ट आसतले आमी आमच्या जिविताचे सर्व संतोष समाधान सवस्काय सांगातास कश्ट दूख आकांत हें सगळें बाबार्थान स्विकार करून जेजू सवें आमी फुडें गेल्ल्या वेळा आमी एक दीस जेजूच्या रुपांतरांत वांटेली जातल्या आमकांय एक दीस जेजूचो वैभव मुखामुखी पळोवंक लाभतलो ह्या बरवशान बरोवन आयचें हें पहिल्या दिसाचें नोवेनाचें मीस आनी संभ्रम आमी संभ्रमाक फुडें सरया आमची सर पातकां आतां आमी वळखून घेवन देवा तावन एकामेका तावन आमच्या पातकांचें बोक्साणें मागया आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच हांव कार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्गींच्या बापा रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून सिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव पळयत आसतना शिंवासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चक्रां जलत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळतेली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पवटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन
बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी सशनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. आत्मो मोसो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. Jarayan hawandita mahanta chikit santosan gaita sumya sumog niyarta. Atmo moso sumya nawata muja taro प्रकाशित महिमा प्रगटा. पदवेदारांक बसके थांबसकला घालता सोमी बोलता कयता. आत्मो मोजो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. आत्मो मोजो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. सोमे कालत्यांक उबारता बोकिल्यांक दर दिव्यांनी भरता. दुबल्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सोमी कालत्यांक उबारता. आत्मो मोजो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. आत्मो मोजो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकांत उल्हासता. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या 100 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोरून व्हरून गेलो. थंय तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामोळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन नासलेले ताका दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगात आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिसितले भियेले की ते धरणीर ओमतेत शेवटले. तवळ जेजू तांचे सशेन येवन तांकां आपूण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आनी आमी आयकल्लीं वाचपां ह्या जेजूच्या रुपांतराच्या फेस्ताची ह्या म्हज्या मोठव्या नियाळांत हो रुपांतराचें फेस्त सोडून आयचो नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशयच थोडो नियाळ करूंक हांव कशी वागतां. आयचो विशय पयल्या नोवेनाच्या दिसाचो आमी आयकला, जेजू मारिफात देवा बापाक अर्गां दिवन सर्गी राजाच्या दिरव्या तेवशी अत्रे घेवन सोमकोया म्हणलो. 1994 इसवेंत भगवान मदर तेरेझान राष्ट्रीय मागण्या जमातींत एक विशय उल्लेख केल्लो आसा. ती म्हणा लागली, एक फावटी तिची थोडी सिस्टां मिसांवान भायर गेल्लीं, फाटी येता आसतना सौगा निर्गातिकांक तांच्या आश्रयाक या तांच्या कोवेंताक आपोवन हाडून आयलीं. आनी ह्या सौगां निर्गातिकां पैकी तेगा निर्गातिकांक मदरान सांगलें, ह्या तेगांची जतन तुमी घाण घेया. आनी चवथी ती चड आश्वस्त आशिल्ली आनी तिची जतन तिची शुश्रूषा हांव करतां म्हणाली. आनी ह्या चवथ्या स्त्रियेक तिणें नाणयलें, वस्तूर तिचें बदलिलें आनी एका कटल्यार न्हिदयिल्लें. आनी तितल्यार ती स्त्री बंगाळी भाशेन म्हणा लागली, धन्यवाद, म्हणजे धन्यवाद, देव बरें करूं म्हणून. आनी ती थंयच मरण पावली. आनी मदर म्हणटा, त्या घडये म्हाका कितें सांगचें म्हण कळ्ळें ना. कित्याक म्हळ्यार तिच्या जाग्यार हांव आसलीं जाल्यार या आमी हेर कोणी आसलीं जाल्यार ती म्हणटी, म्हाका भूक लागल्या, इल्लें खावंक दी, म्हाका तान लागल्या, पियोंक दी, म्हाका हांगा दुखता, थंय दुखता, म्हाका वकाद दी. हें सगळें आमची सकंत दूख आमी विसरत्या आसल्या. पूण ह्या स्त्रियेन हांवें तिका कांयच केलें ना जाल्यार, विशेष कांय केलें ना जाल्यार मरच्या घडये तिच्या तोंडांत हांव उपकार बावडचें एक उतर आयलें आनी तें मरण पावली. मोगाच्या भावा भयणीनो, खालमाडी वेलांकणी भलायके मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन आस्तावन हे 9 दिसांच्या नोवेन आमी सुरवात करता. विविध संदर्भांनी आमी हांगासर आयल्या. ह्या पुंतळार मोरये मायेची ससाय आमी मागल्या. आमकां जायत्या तरांनी मोरयेन आमच्या जिवितांत आदार दिला. आनी हें नोवेन न्हीच फकत चडीत उपकार मागून घेवच्या खातीर मात्र न्ही, बागार आमी मोरये मुखांत्र, जेजू मुखांत्र सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवच्या की हे नोवेनाचे दीस आनी
वेलंकाणी मायेच्या भलायकी मायेचें फेस्त आमी संभ्रमतेलें काना शहरांत लग्ना माटवांत मोरयेन कितें केलें म्हणल्यार आमी हर एकलें जाणां आनी थंयसर मोरी जेजू लागीं गेली त्या लग्नाच्या घरच्यांक कितें उणें पडुल्लें वायन उणो पडुल्लो त्या खातीर तिणें जेजू लागीं विनाती केली आनी जेजून मोरयेची विनाती मानून घेतली आनी त्या घरच्यांक गरजेचें सगळें केलें गरजे कांतांत मोरी आमच्या गरजांक पावता जेजू लागीं विनाती करता आनी देखून मोरये थंय आमकां भक्त आसा अभिमान आसा मोग आसा उपकारी मोन आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयल्या हांगासर आयल्या देखून आयच्या दिसा आमी जेजू मारिफात धन्या देवाक सर्गीच्या बापाक अर्गां दिवन सर्गी राजाच्या दिव्यान तेवशीम अत्रेगान सोमकोंची यात्रिका म्हणून विशय आज नियाळसो भोव सूक्त म्हणून आमी चिंतचें जेजून सांगलें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां जेजू सर्गी बापाक अर्गां दिता बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतांत हांव लिपयल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करून तुका बरें दिसलें बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात आनी बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी पुतान जाका पुतान उगडापे करून कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना देखून आमी जेजू मारिफात देवाक अर्गां दिवच्या पयलें कारण जावन आसा जेजून आमकां बापाची वळख करून दिल्या पवित्र आत्म्याची वळख करून दिल्या आपणाचीच वळख करून दिल्या एका उतरान भोव पवित्रीन दादीची जेजून आमकां वळख करून दिल्या देखून आमी जेजू मुखांतच देवाक अर्गां दिवचें वाचपी एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्राचो पयलो अध्याय आमी वाचल्यार थंयसर आमी देवाक कित्याक अर्गां दिवचें म्हणल्या विशयांत ती आसा वय आमकां मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिता आमकां ते ल्हानता म्हणून शिकयलां कोणेंय कांय उपकार केल्यार तांकां एक थँक्यू म्हणचें देव बरें करूं म्हणचें तें आमकां सवयेचें जालां आमी तें करता आनी तें करीचें तितलें मात न्ही आसतना थोड्यो संगती आमी विसरोन घेता आनी त्या संगती विशयांत एफएस घरांक बरयल्या पत्रांतल्या पयल्या अध्यायांत सांब पावलो उलोवन सांगता आनी थंयसर जें कितें देवान आमकां केलां तें जेजू उदेशी केलां म्हणलो एक प्रत्येक उल्लेख ह्या पयल्या आवास्वरांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी देवान जेजू उदेशी बापान जेजू उदेशी अपरिमीत आत्मीक तशें लौकीक देणी आमचेर वतल्यांत बापान केल्ली विसवणूक ती आजकालची न्ही बगार पुरातन बापान आमकां विसलां आमकां मनीस केलां आमकां क्रिस्तांव केलां आमकां आपणाची भुरगीं केलां आनी ती आजकालची गजाल न्ही बगार ह्या पयल्या वास्वरांत सांगिल्लें आसा पुरातन काळांतावनूच बापान आपल्या पुता उदेशी आमकां विसल्यात आनी आपलीं भुरगीं केल्यांत पुता उदेशी संवसाराचे स्थापने आदींच आमकां विसल्यांत आमकां पवित्र केल्यांत आनी आपलीं भुरगीं केल्यांत जेजू मुखांत बापान आमची पातकां बक्षिल्यांत आनी आपले पर्जा जावन आमकां रुपीत केल्यांत देवाचीं भुरगीं आनी देवाच्या पवित्र पर्जेचे सांदे जावच्या वर्तेपणाक लागून आमकां बापान विंचून काडल्यांत आनी ह्या खातीर ताणें आमकां पवित्र केल्यांत आत्मीक आनी लौकीक देणी आमचेर वतल्यांत आमची पातकां बक्षिल्यांत आमकां भावार्थ दिलां आनी ताच्याकी वर्तें आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां हें सगळें देवान आमकां दिलां आनी देखून सदांच आमी त्याच जेजू उदेशी जेजू मारिफात देवा बापाक अर्गां दिसय जेजू क्रिस्त बापा आनी आमचे मदलो मध्यस्थ देखून पवित्र सभा आपली मागणी हर एक मागणी आमी पळयता मागणेच्या आखेरेक म्हणटा आमी त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमची सगळी मागणी आमच्यो विनात्यो जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी सर्गी बापाक आमी भेटयता त्याच प्रमाणे आमी देवाक अर्गां दिवचेंय जेजू मुखांत आमी करचें सूक्त जावन आसा जेजू मनीस जावन तो आमचे गतीन जियेलो पाताक एक सोड न्हू म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून तो आमच्यो खंतुस्क्यो जाणां जावंक शकता आनी त्यो बापाक भेटोवन दिवन आमचे खातीर तो विनाती करता हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत जेजू आमचे मदलो मध्यस्थ जावन तो एक याजक श्रेश्ठ याजक जावन आमचे पासून विनाती करता आनी थंयसर हेब्रेव घरांक बरयलो ग्रंथकर्त म्हणटा तो कांय आमचे अस्कतकाय विशीं खण वळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय
आमचे बरीच सर्व तरांनी कश्ट संकश्ट भोगलो असलो तरी ताणें पाताक केलें ना, तर गरजे आकांता वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया आनी ह्या मुखांत्र बापा तावन आमच्या जिविताक गरजेचो आदार आमी जोडून घेवया, कित्याक आमकां आसा एक बळिश्ट मध्यस्थ, बळिश्ट श्रेश्ठ याजक, तसो स्वामी जेजू क्रिस्त. सर आमच्या गरजा कांतांनी जेजू मुखांत्र आमी बापा लागीं मागता आनी बापाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी जोडून घेता. आनी देखून बापान केल्ल्या बरेपणाक आमी सदांच उपकारी मोनाचे जावची गरज. आनी हो उपकार स्तुती अर्गां स्तुती आमी खंयच्या तरान भेटोवची. पवित्र पुस्तक म्हणटा होम अर्पण आनी बलिदानां देव कांयच करना, ताच्या बदलाक एक खालतें काळीज आनी उपकारी मौन देवाक मानवता. आनी असलें एक खालतें काळीज आनी उपकारी मौन मरयेतें आसलें. आनी मरयेचें स्तुती गायन, तें एक अपुरबायेचें गायन देवाक अर्गां होगळाप दिवचें, देवाचो उपकार बावडचें. मरयेक देवान कितें बरेंपण केलें? मरयेक देवान ग्रेस काय दिवना, मरयेक देवान दुसरें कितें संवसारी संगती दिवनात. बगार मोरी आपल्या उतरांनी आपल्या स्तुती गायनांत म्हणटा म्हजो आत्मो सरेस्परा म्हज्या तारोकाताई संतोशान उरता, कित्याक आपल्या चारांदशीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. ताणें विनितांक वयर काडलें, दुर्बळ्यांक वयर काडलें, विनितांक वयर काडलें, गरव्यांक दुस्पाटायलें, ग्रेस्तांक फाटीं रित्या हातांनी फाटीं धाडलें. आनी ह्या रितीर मोरी आपल्या स्तुती गायनांत देवाची उपकार स्तुती करता. आनी असली उपकार स्तुती देवाक मानवता, कित्याक मोरयेन केली उपकार स्तुती तिच्या खालत्या काळजांत तावन, खालत्या मोनांत तावन, उपकारी मोनांत तावन तिणें केल्ली तसली जावन आसा. आनी मोरी आमकां देवाक अर्गां दिवंक, देवाची उपकार स्तुती करूंक एक उत्तीम निदर्शन म्हूण आमी तिच्या स्तुती गायना मुखांत्र आमी जाणा जावंक शकता. जेजू मारिफात अर्गां दिवचे विशीं आनी एक संगत आमी जाणा जायचे. आनी ती खंयची? आमी खंयच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिवचें? खरेंच आमकां उपकार लाभले, त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 8व्यांत अशें सांगिल्लें आसा, तुमी खावन जेवन दादोशी जाल्ल्या वेळार, सोबीत घरां बांदून तांतू जियेवच्या वेळार, तुज्या गोरवांचे आनी बोकऱ्याचे हिंड, तुजें रुपें भांगर आनी संपत्ती वाडयल्या वेळार, तुजें काळीज गर्वान बरानाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय घे. देवान बरेंपण केल्ल्या वेळा आमी गिरेस्त जाल्ल्या वेळा, संवसारी आशिर्वाद आमी जोडून घेतल्या वेळा आमी केदेंगच देवाक विसरोवचें न्ही, आमी गर्वान भरचें न्ही, हांकारान भरचें न्ही. बगार खालतें काळीज आनी उपकारी मौन देवा तेंय उबारूंक हें उतर आमकां उलो दिता. आमकां कोणेंय बरेंपण केल्ल्या वेळा ताचो उपकार बावडूंक आमी ल्हानपणांतावन तो शिकल्या आनी तें करनंत आसा. तशेंच देवानी आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक सदांच आमी उपकारी मनाचे जायचे. इल्ले मुखार सरन आमी सांगचें तर कश्टांच्या सन्निवेशांत आमी आसले वेळी देवाक आमी दिनवासता तर तांतू आमकां देवा तें आसचे पातयेनी आमी दाखयता. आनी हें सामान्य मनशाक इल्लेशें कश्टांचें, भावार्थ घट आसल्या मनशांक मात्र जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळा, अनवारां आकांत आयिल्ल्या वेळा देवाक अर्गां दिवंक साध्य जातलें. आनी त्या एका हंताकी आमी पावची गरज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. खऱ्या भावार्था वरवीं आमकां तें करूंक साध्य जाता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत नापसंदेच्या संगतीक आमी अर्गां दिवचे. कश्ट कोणी कांयच करना, पिडा शिडा कोणी कांयच करना. आनी असले संगती आयिल्ल्या वेळा ते निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागता. जायते वडे मागल्यार आमकां मेळना. असल्या वेळा त्याच कश्टां पिडे खातीर अर्गां दिवचें धैर्य आमकां आसा गी, तसलो भावार्थ आमकां आसा गी. आनी तसलो भावार्थ तसलें धैर्य आमी आपणावची गरज आसा. तसल्या संगतीचो अनुभव आमी विसरून गेल्ल्या बऱ्या संगतीचें वर्तेपण आमकां उडासा काडटा आनी शिकयता. दृश्टांतां सांगचें जाल्यार काळोख आसल्यार मात्र उजवाडाचें म्हत्व आमकां कळटा. फाटल्या दिसांनी ह्या दिसांनी बरो पावस आयिल्ल्या वेळा उदकाचें म्हत्व आमकां तितलें कळचें ना, कित्याक उदकाचो बरगाल येता तो वळू पावसाची उदकाची कितली गरज म्हणलें आमकां कळटा. देखून जिवितांत बरेंपण मेळिल्ल्या वेळा मात्र न्ही,
नापसंदेच्या आयिल्ल्या वेळाही देवाक अर्गां दिवचे तसलो भावार्थ आमकां आजची गरज आनी तसलो भावार्थ आज आमी मागून घेवया. मिसाच्या बलिदानाच्या एका महास्तुतींत सांगिल्लीं उतरां अशीं आसात. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल साडना, बगार आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. म्हणजे आमी देवाक अर्गां दिल्ल्यांत देव कांय व्हरतो जायना, देवाक कांय आमी सडीत कुरसोवचें ना, देवाक कांयच उणें ना, आमी दिवचें तसलें कांयच ना. देखून त्या स्तुती गायनांत सांगलें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल साडना, बगार आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. आनी ही कृपा सर्गींचें दिरवें आमी आपणाय जंय जाल्लें. ह्या कृपे मुखांतर आमी भौशायेच्या फेस्तान सांगले प्रमाणे, फेस्ताच्या संदेशा प्रमाणे आमी रुपांतर जातल्या. आमी ती एक दृश्य त्या तेगांनी शिसांनी ताबोर गुड्यार पळयलें, आमकां एक दीस पळोवंक मेळटलें. आनी असली सर्गींची दिरवी आमी यात्रेक आसय. देवाची कृपेंत वाडच्या खातीर आमी प्रयत्न करीत जाय. 2025 येवच्या वर्साच्या जुबलेवाचें वर्स ह्या संवसारी जिवनाच्या आमकां आमी यात्रिकां बरवशेचीं यात्रिकां म्हणलें आमच्या मती काडटा. आनी ह्या जुबलेवाचो लोगो आसा तातूंत आसा बरवशेचीं यात्रिकां म्हणून. आमी यात्रिकां ह्या संवसारांत सदांच पैन करचीं, बसायल्या गांवच्या कुशीन आमी पैन करचीं, सर्गींच्या राजा कुशीन पैन करचीं. आनी अत्रेगान आमी हें यात्रीक पैन करता आसतना आमी खाली हातांनी वेचचें न्ही, बगार सर्गींची दिरवी आमी आपणायचय. देवाक तें उपकारी मोन दाखोवन, देवाची कृपा आमी आपणावन, देवाक आमी मानवाले जावन जियेल्या वेळा ती सर्गींची दिरवी आमी पुंजायतल्या. आनी हें यात्रीक पैनाच्या शेवटाक म्हणजे सर्गींच्या राजाक आमी पावतल्या. ही कृपा ह्या आयच्या दिसाच्या नोवेना वेळा प्रत्येक तरान आमी मागून घेवया. ह्या सगळ्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळा वेलांकणी माये मुखांतर आमी जायते इरादे घेवन हांगासर येतल्या, जायती मागणी हांगासर हाडून येतल्या. सांगात असो उपकार स्तुती आमी भेटयतल्या. ती सगळी देवाक मानवदी आनी आमच्या जिवितान मरयेचो आदार, मरयेची ससाई, मरयेची विनंती सदांच आसूं दी म्हणून आमचे बसवतो आनी सर भक्तिकां बसवतो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमी सगळीं यात्रिकांक तांच्या पैना वेळा तवळ जायत्यो गरजो आसात. आनी ह्यो गरजो आतां आमी बावरतांच्या प्रार्थना मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. मुखाला बापा, पवित्र सभेचो वावर सोलनवरच्या गवळ्यांचेर, याजकांचेर, धार्मिकांचेर आनी लायिकांचेर तुजे आशिर्वादां वतून जेजूची सुवार्ता धैर्यान प्रगट करूंक बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बळ दी. तांणी लोकांच्या मोगान बरोवन आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळूंक आनी हर एका नागरिकांची वाडावळे खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या मदलो एकवट आनी माया मोग चडय. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावून बरें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. काम नासतना पयशांचे अडचणींत आसल्या आमच्या भावा भयणीचेर, आस्पत्रेंत विविध पिडेंक कश्टांच्या समेस्त पिडेस्तांचेर, विविध समस्यांक समाधान होगडयल्या आमच्या भावंडांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी सोंसचें कश्ट ससणीक जिविताक पावयतात म्हणलो बरवसो तांचे थंय रुता कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. विविध कश्टांच्या जाग्यार सुवार्ता प्रगट करच्या येजकांक, धार्मिकांक आनी लायिकां खातीर आमी मागता. धैर्यान तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक तुज्या पवित्रत्म्याची बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी जमलेले आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जोडून आमच्या जिवितान रुपांतर हाडूंक कश्टान भियेन आसतना भावार्थाची साक्ष दिवचे खातीर धैर्यान जियोंक गटाय दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर मौनपणी ह्या नव्यानाच्या सर आमच्या इराद्या बसत मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुवें मोरये मायेच्या मजतीन जेजू मुखांत आमचेर उतरल्या सर्व खुरपे देण्या बसत आमी तुका अर्घ दिता आसतना सडीत इरादे आमी तुजे मुखार हाडून आयल्या. थोडे आमी उक्त्यान उसारल्यात, हेर जायते आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात. ह्या वेलांकणी भलायके मायेच्या पुणशेताच्या ह्या नोवेनाक आमच्या सर भक्तिकांचे सर इरादे तूं मानून घे आनी आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तुजो आदार आमी बघून परत तुका दिन वासूंक आमी फाटीं येशें तूं आमकां फावो कर. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानात आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या गादावात सर्वेस्पर मानून घे. महिमेबोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकासो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाचें भुरगीं आमकां कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विसलेल्या साक्षा मुखार ताणें आपलो वैभव विचित्रपणी परगट केलो आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना सिसांची खुर्साच्या हीनपणां केली आयती. जी महिमा एक दीस ताजे गुडार्थ कुडीक फावो जातली, तीच आपले अस्कत मनशा सैंबाचे कुडींत आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन व्हडा संतोशान आमी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेचपणी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात फातकांचें बोक्साणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उडासा करात Babarta so good purgatoria. Sumya Jesu, tujhe mara, ami samaramta, tujhe pura jeevan ko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आनी ती सोपोती भगेवोन जुजे भगेवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानांत एकट्याक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय
की त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे काकाटले आमची काकुता देवाचे शेळी संसाराचे काकाटले आमची काकुता देवाची शेळी संसाराची काकाटले आमकां शांती आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जीवनाचे वेळी तुवें उडो मोडलो तुज्याच त्या वासांतो बदल्लो कालसिंतो दाकारूस रग जायशी केलोय उपरांतशी सा पियेव दिलो ये जेजू मोगाळा ये जेजू दर
सौम्याला बळी तुझो पेटय काळजान मोगा उजो कच्च्याक सेवा व्हडली देवा राखून तूं सर्वेस पौरा प्रार्थुया. भौमगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुझे देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयच्या दिसा आमी जेजू मारिफात देवा बापाक अर्गां दिवन सर्गींच्या दिरव्याते अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी सर भक्तिका खातीर आमी मागलें. आयच्या दिसा बावटो उबारन 9 दिसांच्या नोवेनाक चालन दिलां. पवित्र साक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर जगतो संदेश आमकां दिला. मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना बापानी, विगार जनरल मंगळूर डिएसीस, तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांक बरें मागता. सांगाता नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या प्रधान याजकातावन तुमचे मानाचे वाती तुमी घेयात. उपरांत वेलांकनी सायबणीचे नोवेन आनी ते लावणी आसतली. नोवेनाक मुर्दम रवली रॉबिन अँड मरिया डिसोजा फेरार, डेनिस कर्नेलियो ककुंजे, रॉबिन नरोन्ना उडपी, विलियम मिरांदा काटीपळ्ळा, रोहन मताय शिरवा नाव नाका म्हूण ब्रह्मावर, उर्बन विक्टोरिया डिसोजा अँड फॅमिली कुंदापूर, संतोष अँड फॅमिली संतेकट्टे, जोश मणिपाल, वलेरियन अँड प्रिया रॉड्रिगस कैकंबा, ऑलेश डिसोजा कलमाडी, हर्षल वियोना वियोल्ला संतेकट्टे, किरण राहुल फर्नांडिस तोट्टाम, मर्विन रोशन कोळलगिरी, रोनाल्ड शांती शरोन डिसोजा मस्कत, लिल्ली वलिवेरा अँड फॅमिली उडपी, हेनरी डिसोजा ब्रह्मावर, नेल्ली क्वाड्रस अँड फॅमिली कलमाडी, लॅन्सर क्वाड्रस अँड फॅमिली कलमाडी, लिनफर्ड क्वाड्रस अँड फॅमिली कलमाडी, लिडिया अंद्रादे अँड फॅमिली कलमाडी, रीमस सल्डाना माउंट रोजरी, विकास कामत माउंट रोजरी, टानिया सल्डाना माउंट रोजरी, कियारा सल्डाना माउंट रोजरी, जियाना सल्डाना माउंट रोजरी, अनसिल रेशमा डिसोजा माउंट रोजरी, जुलियाना डिसोजा मैंगलोर, बेनेडिक्ट फर्नांडिस उडुपी, वॉल्टर मस्करेनस अँड फॅमिली कटपाडी, जुलियाना मार्टिस पांगळा, लेरॉन अँड लिओ अंद्रादे ऑस्ट्रेलिया, ओली पिकार्डो ऑस्ट्रेलिया, एवजिन डिसोजा उडुपी, जोशुआ अँड जोनाथन अँड अंजलिका मैंगलोर, अनिल अँड सॅब्रन मेंडोन्सा उडुपी. देख वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर.
ये भोव नितळे अवकारी भोव बगेवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुता गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगला अर्थ उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतून तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या जेव पुताचे अपरिमीत काकुळटुचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची बगेवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत दोन मागतां नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक बरी सैरीक मेळोवंक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक दांताचें इन्फेक्शन गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक पाटदूख बरी जावंक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक लिवर कॅन्सर गूण जावंक भुरग्यांचे हट राग पयस वचोवंक मन परिवर्तन जावंक बाळटेर बऱ्यान जावंक कुटुंबान शांती आनी समाधान लाबोवंक बेजाराय पयस वचोवंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक गांठी दूख गूण जावंक राग उणो जावंक विजा वेग्गी मेळोवंक तकली गोळ सायनस गूण जावंक वायट संवयो सोडूंक काजर अडकळी विणे जावंक थायरॉयड गूण जावंक भुरग्यांनी शिकपाक गमान दिवंक स्वांत घर फाव जावंक पांयांत बोळ येवंक केस चडचे रावंक जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यांनी इत्यार्थ जावंक हातीन घेतले धरिल्लें काम कोंताक पावोवंक लिवर ट्रान्सप्लांट बऱ्यान जावंक भुरग्यांचे उलोवणें सुडाल जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक अर्थीक परिस्थिती बरी जावंक आस्पत्रेंत ICUंत आसल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारून हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें खालतें मागणें गे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भुगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरी कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी
आनी जोंदी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सष्टनाच्या सष्टनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवयांसो तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्टनाच्या सष्टनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. म्हणव्या संगीतया नामान माहिती आमच्या कारोकाची लागी सह्याद्रीच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. म्हणव्या संगीतया नामान माहिती आमच्या कारोकाची लागी सह्याद्रीच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. Sariati Jamogan Vartiyam